इम्पॉर्टंट भाग खंयचे एक्टिविटी कितें करतलो ऑर खंयचे काम करतलो कितें करतलो खंयचे ऑर्गनायझेशन युवा हे इम्पॉर्टंट भाग हो आसा आणि भाजप हे युवा मोर्चा हे व्हेरी सिरियसली घेतात. आमचो जो प्रदेश अध्यक्ष आहा तो युवा आसा, तशेंच आमचो जो नॅशनल अध्यक्ष म्हणल्यार नितीन नवीनजी हे सुद्धा युवा अशे नेतृत्व हे आमच्या सेंट्रल हेंच्यांनी दिला आमच्या हेच्या खातीर. म्हणजे तुम्ही पळोवंक शकता की युवा मोर्चा कितले इम्पॉर्टन्स आमी भाजपा अशें दितात. हांव युवा आसलो, युवा मोर्चा पासून सुरू केले, युवा जनरल सेक्रेटरी, युवा मागीर स्टेटीचेर आणि तशें करून करून आमी सगळे युवा जे हांगा आतां उपस्थित आहात आणि जेंचे हांगा नांवां अनावरण जातले तेंच्यांनी एक ध्यानात राखचें की जशें तुमी काम करीत रावतले तुमकां भले कितें थोडे तुमचो पोजिशन मेळना नाल्यार कितें ना, एकूच प्रेसिडेंट आसता, एकूच जनरल सेक्रेटरी आसता आणि बाकीचे मेंबर आसता. सो थोड्यांक दिसूं येता की आपले मेंबर आणि खंयचो पोजिशन ना अशें कांयच नासता. सो हळू काम करून फुडें फुडें पावता. हांव सगळ्यांक मागता की तेंच्यांनी आपलें काम हें चालूच दवरचें. आमी आयज शिवोले मतदारसंघाची जी युवा कमिटी आहा तातूंत जे आमचे आतां फायनल जे लिस्ट आमी हे केल्लेले आसा ताजे हांव नांव आसा. पयल्या सुवातेर आमचो युवा अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा शिवोले मतदारसंघाचे युवा अध्यक्ष म्हणून संकेत पार्सेकर यांची निवड झाली. हांव आमच्या संकेत पार्सेकर तसेच व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून उत्क्रांती तोरसकर. दुसरो व्हाईस प्रेसिडेंट संदेश पेडणेकर. जनरल सेक्रेटरी म्हणून पांडुरंग धोलतेकर. जनरल सेक्रेटरी पांडुरंग धोलतेकर. तुषार गोवेकर. सेक्रेटरी नताशा तोरसकर. सेक्रेटरी ट्रेजरर रश्मित नाईक. मेंबर्स विदेश मडगावकर. मेंबर मेघश्याम पुरस्कर. पुरस्कर उसकाईकर. अक्षय ढाले. अभिजित तामणकर. गौतम वायगणकर. साहिल पेडणेकर. आणि लास्ट मेंबर म्हणटा तो सप्तेश मालवणकर. आमच्या पंतप्रधान आमचे प्राईम मिनिस्टराचे 12 वर्सां कंप्लीट जातात एज अ इलेक्टेड सक्सेसफुल प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. आणि ह्या ऑस्पिशियस डेयान आम्ही आमचे महिला मोर्चा आताच डिक्लेअर केला, आमचे युवा मोर्चा डिक्लेअर केला. आणि हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि वेलकम करता ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ अ युवा मोर्चा. आणि हांगा
प्रेसिडेंट म्हणून आमचो बाब संकेत पार्सेकर, बाय नताशा, प्लीज कम. Welcome and congratulate each and every member of our युवा मोर्चा. प्रेसिडेंट म्हणून आमकां लाभलेलो हा बाब संकेत पार्सेकर. We had age limit beyond which we could not select युवा मोर्चा president and the main members. By उक्रांती तोरसकर वाइस प्रेसिडेंट, बाब संदेश पेडणेकर वाइस प्रेसिडेंट, बाब पांडुरंग कोल्देकर जनरल सेक्रेटरी, बाब तुषार गोवेकर जनरल सेक्रेटरी, बाय नताशा तोरसकर सेक्रेटरी, बाब विक्टर कोरगांवकर सेक्रेटरी, बाब रश्मित नायक ट्रेजरर, सगळे मेंबर आमचे बाब विदेश पडगांवकर, मेघाश्याम तोरसकर, रुबम सीमेपुरेशकर, बाब प्रीती उसकैकर, बाब अक्षय धाले, बाब अभिजित तामणकर, बाब गौतम वायगणकर, बाब साहिल पेडणेकर आणि बाब सप्तेश हळंकर. सगळ्यांक तुमकां congratulate and welcome to the family. युवा मोर्चा, those are names, म्हळ्यार ही आमची फॅमिली. आणि जसो आमचो प्रायम मिनिस्टर परते सांगता, प्रायम मिनिस्टर जालो आनी तेजी पयली उतरां म्हणटा तो आपूण मुख्य सेवक ह्या देशाक. हे एम आसूंक जाय. आमी आमदार म्हणून आमी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीची मुख्य सेविका. That is how we should work. Then only you get good results. Then only you get God's blessing. That which is main. आणि ह्या सुवाळ्यार आमचे मदें हा आमचो बाब मोहित चोपडेकर, मंडल अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, बाब आमचो परेश झेडपी, बाब आमचो नारायण, आमचे बाई लता परब जनरल सेक्रेटरी, आमचे बाई निहारिका नॉर्थ गोवा महिला मोर्चा अध्यक्ष, आमचो बाब केणी, आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑफ युवा मोर्चा स्टेट लेवल, ताका आमी वेलकम करतात. बाब विनय, हांव ताका खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट 3 years, ऑलमोस्ट 3.5 years आमचो युवा मोर्चाचो प्रेसिडेंट म्हणून ताणें काम केलां आणि आमकां तेजो हेल्प जाय फॉर द रेस्ट. कितली आमी मिटिंगे लायल्यो, खूंय खूंय बायकान गेले, सगळ्यांक एकठांय करून आनी आजुनूय वयतात, सगळ्यांक एकठांय करून बाब विनय आनी सगळ्यांनी तुमी हांगा एकचारान काम केलें. ताका देव बरें करूं म्हणटा. बाय लता परब वॉज आवर प्रेसिडेंट ऑफ महिला मोर्चा. कितले मिटिंगी, केन्ना केन्ना कितले मिटींग पणजे हांगा थिसर. सो सगळ्यांनी काम करून आयज पासून आमी आफ्टर एवरी 3 years वी चेंज द प्रेसिडेंट एज पर BJP रुल्स. ताका लागून आयच्या दिसा आमी चेंज म्हणून आनी एडिशनल घेतलेले आहा. पूण जो प्रेसिडेंटाचेर पोस्टर आहलो ताका दुसरो पोस्ट दिला आनी प्रेसिडेंट नेवो केल्लो आहा. स्पेशली युवा मोर्चा एज लिमीट दिल्ली बिलो 30 years. सो तांकां 30 yearsचे बिलो आहा तांकांच दिल्ले आहा पोस्ट. स्पेशली तुमकां परते कॉंग्रेच्युलेट करता. वेलकम टू द फॅमिली. आनी बाब आमच्या परते संकेताक सांगता, हे धाकटुलें सॅपलिंग, लेट इट ग्रो इनटू अ tree, a big tree where you have to take nurture and take care of each and every member and each and every youth of Shioli constituency. That's what it signifies. परते आयज आमचे बूथ प्रेसिडेंट हांगा सगळे येयल्ले आहा आनी आमचे सरपंच सगळे मेन कार्यकर्ता येयल्ले आहा आनी प्रेस मिडिया. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां आमी आमच्या मायनॉरिटी मोर्चा नेवा प्रेसिडेंट आणि आमचो OBC मोर्चा प्रेसिडेंट ऑल्सो वी विल डिक्लेअर आफ्टर सम टाइम. सो थँक यू वन्स अगेन. तशेंच युवा मोर्चा हितून सारकी इम्पॉर्टंट मोर्चा म्हणूंक सोदता
बाकीचे कितें कमी आसना पूण हे जाल्यार मोस्ट इम्पॉर्टंट कित्याक महिला मोर्चाचो आतां जे तुमी आतां अध्यक्ष जाल्ली आसा तुमी सुहासिनी मॅडम तुमी जाल्ली आसा तो अध्यक्ष म्हणून तुमचो प्रत्येक मेंबर तितलोच इम्पॉर्टंट आसतलो तसोच आतां संकेत वर्सेकर तुमी सुद्दां आतां अध्यक्ष जाल्ले आसात आतां आमचो हेज्या पयलीं विनय बाबान बरें काम केलें आसा तें काम बरें काम तुमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी अध्यक्ष म्हणून तर ही बाकीची टीम सुद्दां तितलीच इम्पॉर्टंट आसतली कित्याक एकान एक मेंबर समज आमी अध्यक्ष सेक्रेटरी आनी दुसरो मेंबर तशें आमकां पळोवपाक मेळचें ना कारण आमच्या सगळ्यांचोय गोल आसा आमकां फक्त आयज एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेळिल्ली आसा ती आमकां प्रत्येकाक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पळोवची पडटली तें पद म्हणून एक पळोवची पडटली कित्याक मोस्ट इम्पॉर्टंट कशें आतां 27 आतां इलेक्शन्स आतां सारकें लागीं पावला आनी इलेक्शना पुरतीच एक बीजेपीची जे एक ऑर्गनायझेशन आमी म्हणटा तेंची जी तत्वां आसा तेजी कामां आसा प्रत्येक मनशा कडेन एक लास्ट सामान्य मनशा कडेन पावपाची जी निधी आसा ती आमकां फुलफील करपाक जाय एक मनांतल्यान लोक आमच्या वांगडा रावपाक जाय तशें कार्य आमकां करचें पडटलें इंडक्शन जालें आमी आयज आमकां ऑफिशियली मेळ्ळा पूण आमी एक सामान्य कार्यकर्तात कशें आमकां काम फुडें व्हरचें पडटलें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयज आमकां एडिशनल मेळिल्ली आसा सगळ्यांक मेळिल्ली आसा आनी प्रत्येकाक आमकां वांगडा मेळून फुडें वयचें पडटलें कित्याक समज 27 आमकां समज हें इलेक्शन जिखपाक जाय आमकां इजी जावपाचें ना प्रत्येकान इजी घेवचें न्हू ग्रांटेड घेवचें न्हू कित्याक हेच्या पयलीं सुद्दां आमकां एक मेन्शन करून सुद्दां 2 टर्म बीजेपी शिवले जिखूना सो महिला मोर्चा आसुनी जावं जो युवा मोर्चा आसुनी आमकां एक मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां एक हो टार्गेट आमकां अचीव करपाकूच जाय सो आउट ऑफ द वे बीजेपीची जी सरकाराची कामां सरकारची जी ज्यो स्किमी आसा बऱ्यांतल्या बऱ्या भाशेन आमकां लोकां कडेन पावोवच्यो पडटल्यो एकामेकाच्या फुडें आमकां काम करचें पडटलें आमदाराचें इतलें बरें काम हे 4 वर्सां चालू आसा तें लोकां कडेन आमकां पावोवचें पडटलें सीएमाचें आमचें काम केल्लें आसा भारतीय जनता पक्षाचें काम आमच्या गोंयांत केल्लें आसा तें आमकां कोणच्या शिवच्या सामान्य मनशा बारीक मनशा कडेन आमकां पावोवचें पडटलें जाल्यार आमकां कांयशी गजाली आमकां फुडें अच्यो करूंक मेळटल्यो सो रिक्वेस्ट करून सुद्दां तुमकां सगळ्यांक आयज जे अध्यक्ष जाल्ले आसा एकान एक मेंबराक हांव फक्त अध्यक्ष म्हणून म्हणचो एकान एक मेंबराक कित्याक प्रत्येक मेंबर तितलोच इम्पॉर्टंट आसतलो जितलो अध्यक्ष आसा फक्त अध्यक्षाखाली आमकां सगळ्यांक मेळून आउट ऑफ द वे आमकां काम करचें पडटलें सो रिक्वेस्ट करता प्लीज आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी समजून घेयात आमदारांनी 4 वर्सांचे बरें काम केल्लें आसा जें आमच्या सीएमान आमच्या गोंयांत भाजपा सरकाराचें काम केल्लें आसा बऱ्या भशेन आमी प्रत्येक जाण मेळून फुडें वरया आनी आयच्या फंक्शनाक आमच्या वांगडा आमची आमदार इलाका लोगो मॅडम आयज मुद्दाम जावन टायम काडून आसले तशेंच आमचे जनरल सेक्रेटरी परेश मॅडम लता मॅडम जनरल सेक्रेटरी आमचे नॉर्थ डिस्ट्रिक्टाचे आमचे अध्यक्ष आनी पयलींचे आमचे झेडपी मेंबर निहारिका मॅडम आमचे झेडपी नारायण मांद्रेकर सर आसा तसोच आमचे युथाचे केडी बाब आसा तशेंच आमचे आउटगोईंग आमचे जे आतां आसले आमचे युवाचे अध्यक्ष विनय आनी एकान एक मेंबर जे आयज आमच्या बुथाचे सुद्दां अध्यक्ष येयल्ले आसा तशेंच मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रेस मिडिया आयज तुमच्या फुडल्यान आमचे इंडक्शन जाल्लें आसा थँक्यू सो मच भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्षाचा वंदे वंदे मोदी जी तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं भारतीय जनता पक्षाचा as the Prime Minister of a great country and the longest serving Prime Minister of India. आणि हांव खरेंच आमच्या शिवोली ऑन बिहाफ ऑफ शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमच्या प्रायम मिनिस्टराक कॉंग्रॅच्युलेट करता 12 वर्सां एक येद्या व्हडल्या पदार रावून इलेक्टेड प्रायम मिनिस्टर नॉट जस्ट सिलेक्टेड बट इलेक्टेड प्रायम मिनिस्टर ह्या पदार रावून इतली वर्सां आख्या देशाची सेवा करता आणि ताजी सेवा कंटिन्यू जावची म्हणून ताका बरें आरोग्य आयज आमी सगल्यांनी देवळांनी इगोर्जेनी वचून ताचे पासून मागला सो ह्या बऱ्या दिसा दीस ऑस्पिशियस डे आमी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे दोनूय आमचे मोठे अशे मोर्चा आमच्या महिला मोर्चा आणि युवा मोर्चा आयज डिक्लेअर करतली तोच मायनॉरिटी मोर्चा प्रेसिडेंटूय आमी डिक्लेअर करतले आमच्या ओबीसी मोर्चा प्रेसिडेंट डिक्लेअर करतले आणि किसान मोर्चा प्रेसिडेंट डिक्लेअर करतले महिला मोर्चा इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट विंग ऑफ द
BJP केडर आणि आयच्या दिसा आम्ही प्रेसिडेंट म्हणून डिक्लेअर जाल्ले. पयलो आमचो दामू नाईक आमचो प्रेसिडेंटान येवन डिक्लेअर केल्ले, पूण आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ही सगळी आमची 13 महिला मोर्चा मेंबर्स डिक्लेअर करतात. पयले म्हणटा ते प्रेसिडेंट आमचे सुहासिनी सुरेंद्र गोवेकर, वायस प्रेसिडेंट आमचे बाय वंदना नार्वेकर, वायस प्रेसिडेंट सिद्धी मांद्रेकर, जनरल सेक्रेटरी बाय सिमरन नार्वेकर, जनरल सेक्रेटरी बाय पल्लवी दाभोलकर, सेक्रेटरी बाय एनी लिबरल फेटर्निटीज, सेक्रेटरी बाय नाताशा वायगणकर, ट्रेजरर बाय दीपा पेडणेकर, मेंबर बाय शीला शिरोडकर, मेंबर बाय दीपाली बिजोलकर, मेंबर बाय राजेश्री वायगणकर, आमचे दोन्ही आणि मेंबर रेश्मा हरमलकर आणि बाय पूजा फळसुवेकर. सगळ्यांक हांव तुमकां वेलकम करता आणि कॉंग्रॅच्युलेट करता. मंडल अध्यक्ष बाब मोहित, आमचो जनरल सेक्रेटरी बाबा परेश, आमचो ZP बाब नारायण आणि आमच्या महिला स्टेट एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी बाय काजल पाटकर. सगळ्यांक तुमकां परते वेलकम करता. Again, I would like to congratulate our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for completing his 12 years as the most successful elected Prime Minister of India, and the whole of Sholi constituency and Goa and India praise for his good health to carry on the good work what he is doing for our country. Again, सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता. परते सांगता ही पद मेवला ते प्रेसिडेंट, वायस प्रेसिडेंट सगळे खंयचेय बारीक पदार आहात तुमी. रिमेंबर इट इज नॉट आमदार पासून म्हणून आमी आमदार म्हणून व्हडले, इट इज नॉट लायक दॅट. वी आर टू बी एट द सर्वीस ऑफ पीपल. सर्वीस ऑफ पीपल, लोकांची सेवा करप म्हणटा ते मुख्य आमचे ऑब्जेक्टिव्ह. आमचो प्रायम मिनिस्टर सांगता ते प्रमाणे आपण मुख्य सेवक म्हणटा तो हेच आम्ही मुख्य सेविका लोकांचे. आणि आयज साकून तुमकां स्पेशली एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेवली आहा की लोकांक, स्पेशली आमच्या महिलांक घरांनी तसो टायम मेवता वचोन मेवप. बाय तुमकां गृहादार येता स्कीम, तुमकां कितें काम उरलां तुमी करतात, तुम्ही करतात, पूण आनी मोठ्या तरेन करचे म्हणून आमचे आवडे. इलेक्शन्स आर राउंड द कॉर्नर. वी वॉन्ट युअर हेल्प नॉट ओनली ड्युरिंग इलेक्शन्स बट ऑलवेज. अगेन थँक यू फॉर कमिंग हियर.